स्पीड गव्हर्नन्सचा आड टॅक्सीवाल्यांची आमदार मंत्र्याक मेळपाची मोहीम स्पीड गव्हर्नन्स लायल्यार टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो म्हूण ताळगांवचे 150 टॅक्सीवाले जेनिफराक म्हळे। स्पीड गव्हर्नन्स बसयल्यार खंय गाडी सापूच स्लो जाता, गिरायकां विट्टात, गाडयेक स्पीडूच ना म्हूण निमाणे एक गिरायक खंय अर्दे वाटेर देंवले। जेनिफरान तांकां बाकीच्या आमदारांकडेनूय उलयता म्हूण सांगून धाडल्यात। हांव हांगा तालिगांव रावता। म्हाजे कडेन टॅक्सी आसा। हांव खूब वर्सांनी टॅक्सी बिझनेस आसा, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। आजकाल गव्हर्मेंटान जो सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर म्हणटा स्पीड गव्हर्नराचे, ते खूब मार पडटा आमकां। एक तर गाडीचे इंजिनाचे मार बसता, सेकंड थिंग गेस्टाक टायम टू टायम आमकां पावपाक मेळना। ओके, फाटल्या दिसान हांवें एक भाडें घेवन गेल्लो, कोल्हापूर कितें फंक्शन आसलें तेंचे, मिटींग आसलें, तेंच्यान मागीर पुणा सोडपाचें। नॉर्मली आमी 3.5-4 वरान कोल्हापूर पावता। म्हाजे कडेन क्रिस्टा गाडी आसा, न्यू गाडी, तेका कंपनीच्यान स्पीड गव्हर्नर बसोवन आयिल्ले आसा। आमी एक्चुली भायर सरलेले अरावंड 10 o'clock, आमी पावले 4:00 नॉर्मल तांकां 3 कितें प्रोग्राम आशिल्ले ते मिस जाले। ते वयताना मदीं गेस्ट म्हणपा लागलो, एक घ्या गाडी चलायला तुम, मैं चलायगा म्हणून। तेणी एक 5 मिनटां हातीन गाडी घेतलो, परत सायडी घेवन बदलो, बाबा तुम ये गाडी चलाओ और कोल्हापूर हमको ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट टाइम दुसरा गाडी लेके जाएगा। अशें सगळे प्रॉब्लम आसा। त्या लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां आनी मातशें टायम वाडोवन दिवचे आनी परमनंटली कॅन्सल करचे गोंयान, इतले रिक्वेस्ट आसा। आमी ऑलमोस्ट तालिगांवचे 150 ड्रायव्हर्स आसले आमचे MLAक मेळ्ळा। आनी सेकंड थिंग, आमी ऑल गोवा टुरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन थ्रू सगळे ड्रायव्हर जो आसा आपापले कॉन्स्टिट्युएंट MLAक मेळून रिक्वेस्ट करूं सोदता आमी। ते आमचे ड्रायव्ह चालूच आसा सद्या। आमकां MLAन सांगला आपूण सगळे MLA कन्विन्स करता आनी आमी वचून CMाक मेळून तुमचे हेजेर कितें सॉर्ट आउट करता म्हणून। म्हापशेच्या बाजारकारांनी ब्रेस्तारा नगराध्यक्षाक घेराव घालो। बाजारात रात्या भायर कांयच माल दवरप ना म्हूण नगरपालिकेन फतवो काडिल्लो। भायर फळां भाज्यो घेवन बसता तांकां हो आदेश कोत्र केला। माल हाड व्हर करप खंय तांकां परवडना। चवथ जायसर तरी तांकां सामान दवरूंक दिवचें म्हूण घेराव। आम्ही दूध विकून आम्ही फक्त दिल्ली मंडोळी केळी आणि इल्ली वेलची केळी हे घेऊन आम्ही बसतात आणि ती बी ते केळी विकतात आणि तो पण हांगा जर वतात तुम्ही कोण सांगतात का आमकां पडटा हांकां आमच्या लायनीक आता तेंच्यानी आरोप ते खंयच आमी नव्हे। आमच्या लायनीक सगळं आदलो लोक आहो दिसता पळय, तो सगळं 35-30 वर्साचो नीच गोंयकार सगळे भायलो ना, हे सगळे नीच गोंयकार। आमी जे बसता आमी एक नायकाचे कुशी तंबाखू तीच लायन ढकली तितले आमकां हे जर रातचे व्हर म्हटले बांग म्हटले जाल्यार हांव 25 किलोमीटर चानेलसून म्हापसा येता, म्हापसासून परत चानेला वयता। म्हणजे गाडयेक 1200 2000 चार्ज, हांगा मार्जीन मेळचे ना 200 रुपया। ते पयशे आमचे कडेन जावंक शक्य ना न्हू। आनी आमी आयज ह्या पावयलो काळे केस जातले धवे जाले, थंय रस्त्यार बसून पोट भरल्या। पयलीं हांव दुसरे कडेन कामाक आसलो, हांव स्वता इतले बारीक बारीक करून तो तितल्याच जाग्यार आसा आनी तो वाडोवंकूय ना आनी काय म्हाका खंय जागा येना आनी भाडोय घेवंक। आनी दुसरें हांव सांगता की हांव कोणाक एक पयसो सिंगल च्या सुद्दां दिवना आनी कोण म्हाजे कडेन मागोवंक येना, हे दिसता हांव। आमकां पळय दवरता आमी, ते आमकां खाली कर म्हूण नाका। ते आमी तेंचे कडेन मागता की आमकां चवथ मेरेन तरी तेंच्यांनी बांदपाक दिवचे। कित्याक हय, मागीर आमी चवथ जावन मागीर तारीख 26 तारखे उपरांत आमी आमचें सामान व्हरता। कित्याक आतां पावसाचे दीस, आतां व्हरपाकूय मेळना आनी व्हरतले जाल्यार परत दिसाक आमकां 500 रुपया रिक्षा खर्च आहा। 500 रुपया आमी तांकां दिवंक गेल्यार आमी खातले कितें? मिटरा भितर रावंक जाय तुमी। म्हाका ते व्हडले व्हडले दिसले 3-3 मिटर वाडोवन दवरता, ते कोणाक म्हणून केला? 2.5 मीटर कित्याक जाय रे एकट्याक? ना आयटम नाका म्हाका तितलो आयटम, म्हाका आयटम तितलो आयटम नाका। आयटम आतां आमी काही डिसिजन दिना तुमकां, पूण जेन्ना आतां तूं डिसिजन दिता मरे तेंका इवन ते कितें आसा ते रिस्ट्रिक्ट करून कमी करून चड जागो एन्क्रोच करून नाकात, कमी हितून बसात म्हण सद्याक तरी साफ सफाई दवरात म्हण सांगला तेंकां। आतां पळया कितें करूं काय करतात ते म्हण आयचो एक दीस तेंकां एक फाल्यां शुक्रार म्हण तेंकां एक रिलॅक्सेशन आयचो दीस। फाल्यां कितें आहा तें आमी मागीर अकॉर्डिंगली कावन्सिलरांशी उलोवन चीफ ऑफिसर उलोवन आमी डिसायड करतले फाल्यां कितें करूंक जाय तें। चवथी मेरेन तेंकां दिवचें ना दिवचें तें आमी डिसायड करतले। पूण चडशे जे आमचे गोंयकार जी बायलां आयिल्लीं तेंचो तो रिक्वेस्ट आसलो, इतलीं वर्सां तीं बसतात तेंकां माल
वयर सकून करूंक त्रास जातलो बट सद्दां अप डावन करूंक मातशे त्रास जातले म्हणून तेंचो ह्यो रिक्वेस्ट जालो चवथ मेरेन तेंच्यान ऑलरेडी पर्चेसीस तेंचे कितें हें आहलें पळय सगळें तयारी केला चवथ मेरेन तांकां दिवचें म्हणून तेंचो रिक्वेस्ट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.